कला आणि संस्कृती खात्याच्या माध्यमांतल्यान गोंय सरकार दर वर्साक लोकोत्सव आयोजन करता आणि लोकोत्सव आयोजन करता आसतना एक लक्षात विचार केला आसा की गोंय हें एक पर्यटनाचें केंद्र म्हणजे जागतीक लेवलाचेर तशेंच देश पातळीचेर जें आसा न्ही की पर्यटन स्थळाचेर एक वेगळी वळख जी आसा न्ही गोंयाक आसा आणि ताजोच विचार करून बरोबर 25 वर्सां पयलीं एक सांस्कृतीक आदान प्रदान जावचें म्हणजे देशभरांतले कल्चरल एक्सचेंज जावचें असो एक विचार केलो आणि ताका आज तब्बल 25 वर्सां पुराय येता रवपी महोत्सवी लोकोत्सवाचें हें वर्स आसा आणि त्या निमित्तान सगळे तयारी फाटले सादारणशे म्हयनेभर चालू आशिल्ली आणि आज अंतीम टप्प्याक पावले आसा म्हणजे फाल्यां आमचो लोकोत्सव सवराचेर ताचें उद्घाटन जातलें आणि आज ताज्या म्हणजे सायटीचेर बाकी सगळें कितें चल्लां म्हणजे फायनल टच तो दिलो वता त्या समा हांव डायरेक्टर आनी बाकी सगळे आसा आमी पळोवपाक आयिल्ले त्यामुळे लागीं पूर्ण सेट जो आसा तो पळयला तो रेडी जाल्लो आसा आज ना म्हळ्यार ते रातभर तरी लागतलें फिनिशींग आनी लागीं सादारणशीं देशभरांतल्यान वेगवेगळे आर्टिस्ट जे आसा म्हणजे तांची कलाकृती आसा त्यो ताजेर प्रेजेंट केल्यो वता आनी ताजे सादारणशे 450 स्टॉल्स लागतली लागीं 51 स्टॉल्स जी आसा न्ही ती जेवणावळीचेर म्हणजे गोवन फूड त्या बाकीचेय काही प्रोग्राम अदर स्टेटीचे प्रोग्राम म्हणजे खाद्य संस्कृती ताजो एक आनंद दिसता आणि विविध राज्यांतल्यान जे आर्टिस्ट येतात तांची कलाकृती आसा ताजे स्टॉल्स जेन्ना मांडले आसा ते पळोवपाक मेळटा आणि लागीं 16 राज्यांतल्यान फोक आर्टिस्ट आयिल्ले आसा ताजी तयारी आज अंतीम टप्प्याक जाल्ली आसा त्यामुळे हांव पळयता आसतना म्हणजे अजून तयारी आसा उरिल्ली आसा म्हणजे ना म्हळ्यार आज रातभर लागतलीच ती फाल्यां लागतली की शेवटी खंयचोय कार्यक्रम म्हणलो की लास्टाक ताजी तयारी जाता त्या ह्या सगळें करता आसतना आमचे डायरेक्टर आसा न्ही विवेक भाऊ सर ताणें पूर्ण स्वताक जावन जातींत लक्ष घालून जे आसा न्ही काम केल्लें आसा आनी त्यामुळे ह्या इव्हेंटाक सगळो म्हणजे गोंय भरचे जे पार्टिसिपंट आसा तांणी येवचे विशेष करून हांवें ताका आत्ताच आदेश दिला की गांवांतल्यान लोक येवचे म्हणजे कांय बसीस आमी गांवांतले लोक प्रोवायड केलो म्हणजे शक्य आसा जर जातली सांगेंतल्यान काणकोणांतल्यान पेडणेंतल्यान सकरेच्यान मागीर बिचोली ह्या भागांतल्यान गांवांतले लोक हांगा येवचे सावेर येतल्यान जे लोक गांवांतले लोक आसा ते आयले आसा एक प्रकारचो देशभराचे आर्टिस्ट आसात तांचो एक गोंयभराचे आर्टिस्ट आसात तांचो एक आस्पाव आणि ह्या रवपी महोत्सवी जो आमचो लोकोत्सव आसा तो जैतवंत करपा खातीर आसा न्ही सगळ्या गोंयकारांक आमी अपील करतात देशभरांतले जे आर्टिस्टांक दाखयल्ले लोक आयले आसा तांणी शांततेन पूर्णपणे डिसिप्लीन मेंटेन करून जो आसा हो कार्यक्रम करपाक आसा कारण इतले लोक तेन्ना येता ती डिसिप्लीन ही आजचीच पडटा त्या सगळ्यांचो अपील करता डिसिप्लीन मेंटेन करूया आनी कार्यक्रम सक्सेसफूल करूया आणि ह्या पूर्ण जे पर्यटक आसा गोंयांत आयिल्ले आसा तांकांय आमी आपयतात की मुद्दाम तुमी येवचें त्या दृश्टिकोनांतल्यान ट्युरिजम इंडस्ट्रीक जे आसा हॉटेल आनी बाकी सगळें आसा तांकां आमी आदेश दिवचे आसता किंवा बाकी कडेन जे आमचे तांकां सगळ्यांक सांगलें आसा मोठे करून आणि ह्या वर्सांतलें विशेश अशें म्हणजे तेका आयलें की आमकां एक परमनंट आसा न्ही डेली आमकां एक वेन्यू म्हणजे गोवन आर्टिस्टांचो एक वराचो 1.5 वराचो शो जर जाले आसत जायते तो पेड शो जाता आणि जेणे करून ह्या आमच्या कलाकारांक पयशे मेळटले तातूंतल्यान रेवेन्यू जनरेट जावपाक अशें प्रकारचे कन्सेप्ट ते जाले आसत जर जायते जाल्यार ज्या टायमार सगळे फोंड्या आसतले फुडें मडगांव आसतले किंवा बीच सायडी आसतले अशें करपाचें आवश्यक आसतलें गोंयचें कल्चर जें आसा आमकां हायलायट करपाचें गोंयचें खूब आमकां हायलायट करपाचें आवश्यकता आसा आनी त्याच कोणाच्यान एक कल्चरल ट्युरिजम जें आसा न्ही गोंयांत जें आसा न्ही तो कशा पद्दतीन एस्टाब्लीश जावपाक येता हाचो विचार आसा आर्ट एंड थँक्यू बद्दल तुमकां कितें सांगता आतां ह्या वर्साक आमी 25 वर्सां पुराय जाल्ले कारण रवपी महोत्सव आसले कारण की ताजी थीम जी आमी हाडली आसा ती पूर्ण गोंयांत पयल्या लक्षांत येता
गोंयांत आसा न्ही म्हणजे ओरिजिनल जर आमी पळयलें जाल्यार ती पागी समाजाची लोक आसात म्हणजे त्या पाडे घेवन म्हणजे म्हणजे ट्रेडिशनल कल्चर जें आसा न्ही फोक आसा सगळें आसा म्हणजे हांगा जे सामकी ट्रेडिशनल घर जें आसा सगळें म्हणजे पोर्तुगीज काळाची जी घरां आसा ती ताजो जें फिल्ड आसा म्हणजे सादारणशे 100-200 वर्सां पयलींचें गोंय अशें ह्या सगळ्या निमित्तान आनी दाखोवपाक जाय आसा आनी तातूंतल्यान आमी एक भारत श्रेष्ठ भारत हो जो कन्सेप्ट आसा आज आमच्या देशाच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आसा की तो आख्या भारतभर जो आसा न्ही एक युनिवर्सल जो कन्सेप्ट आसा न्ही तो दाखोवपाचो. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.